परंतु विधानसभा 2 वर्ष अजून शिल्लक आहे, 2हून अधिक. आधीच कुणीतरी प्रत्येक कार्यक्रमाला म्हणजे उपस्थिती लावायची आणि त्या कार्यकर्त्याबद्दल उमेदवारी तिलाच मिळणार याची शाश्वती सगळ्या जनतेला पब्लिक जाहीररित्या द्यावी, हा एक अनिष्ट पायंडा होत पडलेला आहे. म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी होती. आणि विनय तेंडुलकराचें मत असा की म्हाका लोकांनी घरा बसयलो, हांव हारला तो फक्त एक 900 मतांनी हारला. पण गोंया भितर एक जबरदस्त असो हें आसा की विनय तेंडुलकर मंत्री आसतना दुसरे निवडणूक आसा, आतां पर्यंत तो निचांक आसा. तांचे अजून पर्यंत मंत्री आशिल्ल्या मनशाचें डेपोजीट जप्त जालें ना, तें डेपोजीट जप्त जाल्लें ती ताणें पळोवपाचें की आपूण कित्या खातीर हारलो. दुसऱ्याचेर जेन्ना अशें हें उडयता आनी हांव हारपाचें कारण विनय तेंडुलकरच आशिल्लो. ताणें आपल्या त्या डायलॉगांत म्हणलां की आपूण ताका तिकेट दिवपाचो विरोध आशिल्लो. काही ग्रिव्हन्सीज आशिल्ले तेच्या संघटनेच्या बद्दल इंटरनल मॅटर पार्टीचे इट इज अ रिझॉल्व, कांयच विशय ना, सगळ्यांचो विशय रिझॉल्व जाला. बाकीचे सगळ्यांचो पार्टीचो विशय आसा, पार्टी वील टेक द प्रॉपर्टी. कितें मेजर आशिल्लें कितें कोण हय किरण आयलो. अरे येतलोच मरे, तो आमचो आमदार मरे. सुभाष बाब, अरे शेवटी पार्टी म्हणटरी ते बारीक सारीक क्लॅशीज आसतले, सगळ्या कडेन उलो सगळें रिझॉल्व करपाचें. शेवटी जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा, इलेक्शन लागले क्लॅशीज सगळे वाडत आसता. म्हज्या दृश्टीन तो इंटरनल इशू आणि हांवें भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आमचो घरचो विशय आसा तो हांव त्यामुळे तुमचे कडेन जाहीर करप म्हाका बरो. आमचो विशय सोंपलो, तितले हांव तुमकां नमूद करता.